गव्हर्नर युअर पब्लिक सर्वंट यू नो व्हॉट इज युअर पब्लिक सर्वंट त्यांचे घेऊन जाय दुसरा निवडणूक त्यांचे घेऊ नका किती कॅन्सल लागले तुमची पण मीटिंग अनाउन्स केला नो म्हणजे काम कोल्हापूर 4 ऑक्टोबर ना मीटिंग जाऊ शकता काम आहे केला आपल्या बाळदेशात नो मुली वेगळा काढला तो म्हणता बाळदेश कापूर एरिया त्यांना पुढे आपण टाकला वेल्ला काणका पंचायतीन वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा जाली पूण महत्वाचो मुद्दा म्हळ्यार फाटल्या 1.5 म्हयन्यासान पंचायतीची सचिव निकिता परब पंचायतीत आनी ग्रामसभेत गैरहजर रावता। सचिव निकिता परबाचो अनियमित कारभार सुरू आशिल्ल्याचो आरोपूय थळाव्यांनी ग्रामसभेत केलो। सचिव परब सगळ्या कामां आडखळ निर्माण करता आनी पंचायतीक विश्वासान घेयन नासतना निर्णय घेता म्हणून सरपंचाचो आरोप। दर बसकेत वेगवेगळे ठराव घेता पूण सचिव गैरहजर आशिल्ल्यान ते चालीक लावपाक मेळना अशें सरपंच आरती च्यारी हिने सांगले। जाल्यार आपल्या पदाचो गैरवापर करपी सचिव निकिता परब हिची बदली करपाची थळाव्यांची मागणी। सेक्रेटरी आमकां एकूच पर्मनंट अशी मेळोंक ना आनी ही आतां 25 तारखेच्यान येयली सप्टेंबरान ती सुद्दां पंक्च्युअल ना ती आतां 1 म्हयनो आली ते आतां लिवेर आसा लिवेर वयता जॉयनिंग जाता 2 दिसान ती आपले कितें ते डॉक्युमेंट्स रेडी करता कॉरस्पॉन्डंट करता वयता दुसरे दिसा लिवेर आनी आमी मागीर 10 दिसांची मदीं गॅप पडटा लोकांची सगळीं कामां अडलेलीं आसा आतां आमकां एक ग्रामसभा ही व्हिडिओतल्यान ऑर्डर येतली जे आयज तुमी घ्या म्हणून हय आनी ती सरपंच ही सेक्रेटरी काल जॉयन जाल्ली काल सकाळीं आमची मंथली मिटींग आसली तेन्ना सेक्रेटरी सुद्दां जॉयन जाली काल आमचे ग्रामसभेचे एक सुद्दां आमचे लास्ट ग्रामसभा 21 ऑगस्टाक जाल्ली तेजेर आमी इतकी रेजोल्युशन घेतला आमचे गांवच्या डेवलपमेंटा खातीर म्हटल्यार एक सुद्दां रेजोल्युशन आमी इम्प्लिमेंट करूंक ना आमी ते स्टडीज करून दवरता आमी डेली येता सगळे फूल बॉडी आमी डिस्कशन करता म्हटल्यार सेक्रेटरी जाय न्ही कितें डॉक्युमेंट आमी खंय धाडटली जाल्यार तिची सिग्नेचर इम्पॉर्टंट आसता तेन्ना ती ना म्हणून आमी ग्रामसभा आयज घेतली म्हटल्यार आमी ब्लँक आसली आमचे कडेन उलोवपाक कांयच ना तेंचे कडेन कित्याक रेजोल्युशन इम्प्लिमेंटूच जावंक ना न्ही कशीच आनी आयज काल सुद्दां ती येयली सकाळीं आमची मिटींगूय आमची कॅन्सल जाली आनी मागीर सांजची तेणी आमकां सांगिनासतना पुलिसेक तेंच्यांनी ऑर्डर दिली की आयज आमची ग्रामसभा आसा आपल्याक पुलीस प्रोटेक्शन जाय म्हणून आमी अशी इतकी वर्सां जाली हांव ह्या फर्स्ट टर्मींग आसा म्हटल्यार हे आमचे एक्सपिरियन्स पंच आसा ते सुद्दां सांगता आमी केन्नाच पुलीस प्रोटेक्शन मागूंक ना कित्याक हे सगळे आमचे गांवचेच लोक न्ही हे आमकां कितें करतले ते कितें सांगता ते आमच्या गांवच्या भल्या खातीरूच सांगता आनी तशेंच तिका जेन्ना आमी विचारली ती आपले एक्सप्लेनेशन दिवंक लागली। वेल्ल्या काणका पंचायतीन आयज वेल्ल्या काणके हांगासर ग्रामसभा जावपाची आशिल्ली पूण ती खंय तरी काही कारणाक लागून पोस्टपोन करण्यात येयली त्याच्या फाटलें कारण म्हटलें जी सेक्रेटरी आसा लोकांचे अशे आरोप आसा की गेले 1.5 म्हयने जाले की जी सेक्रेटरी आसा ती खंय तरी आपल्या कामाचेर गैरहाजरी लायता गेल्या 1.5 म्हयनो जालो ती 2 दीस येता 4 दीस येयना अशें कारणां सांगून खंय तरी ती इन एबसेन्स जेन्ना ती पंचायतीन येता तेन्ना ती खंय तरी आपली कामां जी सायनी मारता विदाउट कॉन्फिडंट ऑफ पंचायत बॉडी रेजोल्युशनां पास करता आनी खंय तरी तांकां नकळत अशी लायसनां पास करून घेता। पंचायत बॉडीचो असोय आरोप आसा की जी काल मिटींग जाल्ली तेतूनय तिणें गैरउपस्थिती लायली आनी तांचो असोय आरोप आसा की आयज जी ग्रामसभा जावपाची आशिल्ली ती खंय तरी तेंच्यांनी जेन्ना प्रश्न विचारले तेन्ना तांकां रितसर अशी तिणी उत्तरूय दिलें ना। ह्याच आयज जी ग्रामसभा जावपाची आशिल्ली ते खंय तरी आयज ऑब्जर्वरूय गैरहजर आशिल्लो ही जी चौकशी आसा ती खंय तरी व्हिडिओ कडेन वचून डिस्कस करण्यात वयतले आनी जी फुडली ग्रामसभा केन्ना थारोवपाची हेंय ते डिस्कस करतले। तेंचो अशी मागणी आसा की ही जी सेक्रेटरी आसा ती तांकां नाका आनी तांकां दुसरी सेक्रेटरी व्हिडिओन दिवची।